नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. या सप्तकात शेअर बाजारात बरीच व्हॉलेटिलिटी दिसली. सप्तकाच्या निमाण्या सेशनात आज शेअर बाजारात 9:15 मार्केट फ्लॅट उक्ते जाले. निफ्टी इंडेक्स आणि सेन्सेक्सात 10 ते 50 पॉइंट वयर उक्ते जाले आणि मागीर पुराय दीस अंडर प्रेशर ट्रेड जाले. 1:15 उपरांत मार्केटात खरेदी आयली. मार्केट नेगेटिव्ह बंद झाले तरी पॉझिटिव्ह मोमेंटम कायम आशिल्ल्याचे शिनाल मेळ्ळे. निफ्टीत 23 पॉइंट पडून जाल्यार सेन्सेक्स 122 पॉइंट पडून नेगेटिव्ह बंद झाले. निफ्टी आज 19,659चेर उक्ते जाल्ले. 19,695 मेरेन हाय, 19,536 मेरेन लो आणि 19,636चेर क्लोजिंग दिली. जाल्यार सेन्सेक्स 66,266चेर उक्ते जाल्ले आणि 66,160चेर बंद. निफ्टीन बऱ्यापैकी रिकवरी आयली. हे रिकवरीत दिग्गज रिलायन्स, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, महिंद्रा अँड महिंद्रा, ICICI बँक आणि ITCचो मोठो वांटो आशिल्लो. बँक निफ्टी मात 200 पॉइंट पडली. आयच्या सेशनाचो फोकस थारलो इंटरलॅक डिझायन कंपनी. कंपनीच्या शेअरान आज अपर सर्किट मारले. शेअरान जबरदस्त बाईंग आयिल्ल्यान 20% सर्किट. कंपनीन ह्या क्वार्टराचो बरो रिझल्ट मांडिल्ल्यान शेअरान हाय मोमेंटम दिसलो. त्या उपरांत गॉडफ्रे फिलिपाचो शेअर 8% वयर चडलो. कंपनीन बऱ्या रिझल्टा वांगडा हाय डिव्हिडंड जाहीर केला. आज टाटा पॉवर आणि टाटा केमिकलातय तेजी. टाटा कम्युनिकेशनय बऱ्यापैकी वयर चडले. आयच्या टॉप गेनर्सात NTPC, पॉवर ग्रीड, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी, महिंद्रा अँड महिंद्रा, JSW स्टील आणि डॉक्टर रेड्डीत बाईंग आयली. आयच्या टॉप लुजर्सात बजाज फिन्सर्व, HDFC बँक, BPCL, TCS, HCL टेक, ॲक्सिस बँक, मारुती आणि इन्फोसिसचे शेअर पडले. आज रिझल्टा उपरांत चडशा कंपन्यांचे शेअर पडले. IOCL म्हळ्यार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडाचो शेअर रिझल्ट येताच पडलो. शेअरांत 3.5%ची घसरण दिसली. ताचे फाटोफाट HPCLय पडलो. फाटल्या कांय सेशनात बऱ्यापैकी रनअप दिल्ल्या रायट्स कंपनीचो शेअर आज रिझल्टा उपरांत पडलो. रेल्वे सेक्टरांतल्या ह्या कंपनीचो रिझल्ट निराशा करपी आयिल्ल्यान शेअरात सेलिंग आयली. बिर्ला सॉफ्ट रिझल्टा उपरांत नेटान चडपाक सुरू जाला. आता लक्ष NTPC आणि मारुतीच्या रिझल्टाचेर. आयची मार्केट अपडेट इतल्यार सोंपता. शेअर बाजारांतल्या दिसपट्ट्या घडामोडींची म्हायती घेवन मेळया ऑगस्ट सेशनाच्या सिरिजात. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.